आपल्यामध्ये कसं येऊ शकता बायलांक येऊ शकता किती जातो भायलोच असतलो त्याला धंदो करतालो वयतलो आम्ही सदांच एकत्र येऊया आणि लागी रावया सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण करता सदांच आम्ही एकत्र कितें असो प्रॉब्लेम आज तुमचो प्रॉब्लेम मला आणि कोणाचो येतलो आम्ही खरंच लागी जाऊया बरें करूया दाखवूया आमची पेडणेकार कितें करू शकतात ते हां सो म्हाका दिसता सदांच आम्ही एकत्र रावया देव बरें करूं आयज ही एक आमच्या इलेक्शनाचो विषय ना आयज शिरोडकर आयज PI वचो आयज थंयसर एप्लिकेशन सुद्दां हलतले खाली जाल्यार फेवर इन MLA बाबू आसगांवकार तो रोखडोच अरेस्ट करता मनशांक रोखडोच त्रास करता ही आयज आमच्या पेडण्याची शोकांतिका आसा म्हणून म्हाका राजकारण आता जर तो आपूण नोकर आनी सेवक म्हणटलो जाल्यार केन्ना सेवा दितलो पेडणेकारांक ती तेणी आयज सांगपाची गरज आसा हे राजकारणच खरे कळीचो मुद्दो आसा जेन्ना हेका दिसतले आपले सिंहासन डळमळीत जातले तेन्ना तांकां न्याय मेळटलो नाजाल्यार ते हे सगळ्या लोकांक परत ग्रँटेड धरतले की आमी परत सत्तेर वयतलो पण पेडणेकार ह्या फावटी पिशे ना हेका मडगांवांत धाडटले हांगासर म्हणलेले आसा ते रेटी खातीर तो प्रॉपर रेट मेळना जर रेट तांकां आयज 700 रुपया मेळटा जाल्यार मदीं दलाल आहा तांकां 1500 मेळटा म्हणून ह्यो स्ट्रायक आसा तो डायरेक्ट जर त्यांच्या पर्यंत पावलेलो जाल्यार कसलोच प्रॉब्लेम येवचो नासलो आयज दलाल हे 1500 जोडटात आणि ट्रक ओनराक 700 रुपया मेळटा कशें जातले हे जावपाक शकना आतांच जर मोपाचो आमकां बेनिफीट मेळना आमी आमचे यूथ लेडीज जावं जेंट्स जावं ते यूथ आमचे नोकरेक थंय धार काडून आसा आमचे ट्रक हांगा चलना जाल्यार नोकरे खंयचे मेळटले तर कशे मेळटले नोकरे फुडें टॅक्सी आहा टॅक्सी आमी टॅक्सीवाले फुडें येतल्यार हेच फुडें चलतले फक्त कमिशनां आपणाक 2000 अरे टॅक्सीवाल्याक 1000 खंय तरी मेळटलो कितें चल्ला हे कसले धंदे चल्ला मोपा आमी सगळे पुलां बंद केल्ली आनी मोपा जाय म्हणून आड्डी मारताले आयज आमकां स्थानिकांचेर अन्याय जाता कितें चल्ला हे फुडें हे कितलेशे लँड लुजर आसा तेंचेर लक्ष ना तेंचे जमनी हडप करून दवरल्या तांकां जॉब दिले म्हणल्यार फटींगपणाचे बाजार चल्लेले आहा ताका एकूच सांगूंक सोदता तो दूध पिवपी हो बाबू आसा हेका मामेर दिवचो सीएमान आनी हो तोणगो काडचो ताका अक्कल ना हेका अक्कल आपली म्हणटा ती नाच हे दलाल शिकयतात ताका कमिशन भावता ताका आमी मामेर दितलो दुधाचो थँक्यू कंपनी येता ती हांकां सायडीक दवरतले आनी ती कंपनी जातली तो दादागिरी खंयचे हेचेर करता ती कंपनी येवपाची आसा तुमची गरज ना म्हणटा ट्रकवाल्यांची आनी तांकां वयतलो मिलीन हे नांवां ती सगळी भरता भितूर 10 मीटर 2 बसाचो 5 मीटर 6 मिटरान कमी जाता 14 टन भरून धाडटा म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटा काय लुटता आणि गोवा गव्हर्नमेंटा काय हे लुटता गोंय मोपा एअरपोर्टार काम करतात तुमकां आतां कोण GMR पे करता गव्हर्नमेंट कशें कितें आमकां पे करपाक अजून पर्यंत माझा आमकां रेटच जावंक ना म्हणून हांवें लावकच ना गाडयो पूण कितें असं म्हणून आपण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आतां कितें आहा GMRन एक कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लो इन्सुले हो आमकां खबर आसलो सावयर म्हणून पूण हॉली क्रॉस ट्रान्सपोर्ट आता तेतून MB वेंचर म्हणून दुसरं उत्पन्न जाला म्हणून आम्ही त्याच्याकडे किती तरी प्रूफ मागले बाबा तू ट्रान्सपोर्टर म्हणून ट्रान्सपोर्टराक कोणाक दिला तर त्याच्याकडे किती तरी बायलांचो आसूंक जाय न्हू त्याचा एग्रीमेंट आसतलो न्हू की त्या एग्रीमेंटा प्रमाणे तुका कितें येता काय देता हे दाखय म्हणल्यार जाल्यार तो दाखोवपाक रेडी ना ते आमकां शटर मारता असली भाशा उलयता ट्रान्सपोर्टर डायरेक्टली दादागिरी उलयता तुम्ही कशें ते आपल्या गाडयो हाडून दाखोवपाचे अशें चॅलेंज करतात म्हणून आम्ही आमच्या सहकार्याने गाडयो बंद दवरल्या हेचो अर्थ की त्याच्या वयर कोणाचो तरी हात आसा म्हणून तो इतले दादागिरी करून युनियनाक सायडीक काडून आपण बायफोर्स गाडयो घेवन वचपाक सोदता तो प्रशिक्षण केल्लो ताका पूर्ण पाठिंबो एक्झॅक्ट बरो म्हाका आनी म्हाका आमी करता सांगपाचें म्हटल्यार गेले लॉकडावना खातीर गेल्या 2 वर्सां म्हाका दिसता ट्रक सगळ्यांनी कोणीच काय गाडी भायर काडून आनी कोणी काय जोडूंक ना आनी आतां हो टायम येयलो की काय तरी 4 पयशे करपाचे आनी तो टायम म्हणटा तो आमीच हो हाडलेलो आसा म्हाका दिसता 10-15 वर्सां पयलीं आमी कोलवाय पूल ब्लॉक करून तो एअरपोर्टाक आमी निशेध एअरपोर्ट जावपाचो म्हणून आमी एक पूल बंद केल्लो पण तो तेजो अर्थ आमचो हेतू कितें आसलो की पेडणेकारांक कितें तरी हेजो फायदो जावपाक जाय पण आज ते तशें कांय जावंक ना पेडणेकारांक म्हाका दिसता म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टर
जे प्रॉमिस 2017 जे प्रॉमिस केल्ले की एअरपोर्टाचो फायदो आमी आमच्या पिंड्याच्या लोकांक मेळटलो तो आज खंयच मेळना. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेणी हांगा थंय एअरपोर्टाचे एक बरो ऑफिसर डिप्लॉय करपाक जाय. ऑफिसर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसर डिप्लॉय करपाक जाय आनी त्या ऑफिसरा मार्फत ह्या एअरपोर्टाचे सगळे हांगा जर जे कमिशनर आहा ती सगळी बंद करपाची गरज आहा. मोपा एअरपोर्ट हो कमिशनराचो एअरपोर्ट जाल्लो आसा. प्रत्येक गोष्ट थंय इवन एक खडीचो एक मातीचो कण सुद्दां थंय कमिशना शिवाय थंय चलना ना. सो पाणी सगळे म्हटल्यार जी गोष्ट आसा इवन गाडी सुद्दां भितून धरपाक जाल्यार कमिशन दिवचें पडटा अशें आयकपाक येता. भितून गाडी एंट्री करपाक जाल्यार कमिशन दिवचें पडटा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेणी एक ऑफिसर हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसर डिक्लेअर करपाचो जेणे करून हे मोपा एअरपोर्टाचे काम सुरळीत जातलें आनी पेडणेकारांक न्याय मेळटलो. ते सांगपाचें आमच्या ट्रान्सपोर्टरांक पेडण्याच्या जितले ट्रान्सपोर्टरचे जे एफेक्टेड जालेले आसात आयच्या हितून ताका पयलीं आमी म्हजो पयलीं पूर्ण संप हे आसा तांकां सहकार्य आसा. कारण हे जे कितें घडामोडी घडटा ते आमच्या पेडणेकारांचेर घडटात. जो अन्याय जाता तो आमच्या पेडणेकारांचेर जाता. आतां जसं हेंच्यांनी म्हटलं आमच्या गांवकर बाबान जसे आमचे 150 मेंबर आहात 150 कितलेशेच एकामेकाचेर डिपेंड आहात. हे आमी पेडणेकर डिपेंड असो. हे भायल्यांक त्याचं दुःख जाणवाना नेमकं काय आसा तांकां त्याच्यात काय माहिती कळना. सो आमी पेडणेकर मेळून एकत्र येऊन हेचेर सोल्युशन करणं आसा आणि निषेध करणं ह्या महत्वाचं आसा. आमी सगळ्यांनी मिळून येवंक जाय. मोपा ह्या आमच्या पेडण्यासाठी नक्कीच आसा. जसा तर गोव्यासाठी आसा तसं पयलीं पेडणेकार कित्याक आमी सध्या सफर जातात. आयज जो इशू जालेलो आसा ह्यो आमी पेडणेकार सध्या आमचे रस्त्यार इल्ले ड्रायव्हर जे आमचे ओनर आसात ते रस्त्यार इलेले आहात. जे प्रत्येक कोण ना कोणी 1,500 लोक जे रस्त्यार इलेले आहेत ते हे मोपामुळे येयल्यात. खरीच गरज आसा का आमकां मोपाची. जसे धारगळ इशू जालेले आसात रस्त्याचे इशू जालेले हे मोपामुळे घडलेले आसात. सो आमकां वाटतं आमी सगळे पेडणेकारांनी एकत्र येऊन हेच्यासाठी लढत दिवंकूच जाय. आणि जर आमी भितर येना जाल्यार आमकां फ्युचर आमकां खरंच वायट जातला. भायरसून येणारे खूप माणसं असतले हे धंदे करून येतात असतले. तो मिनिस्टर असो आणि कोणी असो ते किती येतात आपल्या स्वार्थासाठी येतात. पेडण्याचे मनीस पेडण्या येणं जशी तळमळ जशी गांवकर साहेबाक लागली ही पेडण्याच्या हिशोबान लागली आसा. आणि म्हाका वाटतं आमकां आमी स्वता घडोवंक जाय. आमच्या माणूस आमी तयार करूंक जाय. आणि ह्याच्यासाठी सगळ्यांची आमची गरज आसा आमच्या पेडण्याची. जर आमी पेडणेकार एकत्र जावचे ना जाल्यार फुडें कांयच जावचें ना. आयज जो प्रॉब्लेम हेंकां आसा तो फाल्यां आमकां येवपाचो आसा. हे लक्षात दवरा. आमची भुरगीं बाळां हे आयज आमी बरे दीस काडले सुखाचे दीस आहेत आमचे. फाल्यां भुरग्यांचं काय जाताला दिसता आमी मायनॉरिटी म्हणून उरतले पेडणेकारां मदीं. आमी पेडणेकार असून मायनॉरिटी उरतले. एअरपोर्ट जातलो व्हडला काय जातलो. फायदो आमकां आसा जातलो फायदो आमकां. जर आज हे इतले रस्ते येवंक शकता हे इतले जण जर गाडयो बंद जावंक शकता कितलो प्रॉब्लेम जावंक शकता जाल्यार ह्याच्या संदर्भात आमी एकत्र येवया. आणि आमचो संपूर्ण निषेध आसा. माझ्या ज्या पेडणेकाराक दूख जाता त्याच्यासोबत मी सदांच उरतलो. आणि तुमकां सहकार्य काय लागता तर आम्ही सदांच तुमच्या सोबत उरतलो. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आसा आमचं इतलं ट्रान्सपोर्टेशन एक कंपनीत रजिस्टर झालेली आहे जी पेडण्यात. ताका आपलं कोण ट्रान्सपोर्टर तर खबर ना. काय ही दुर्दशा आमची. एक ट्रान्सपोर्टर कंपनीचे नाव आमचे रजिस्टर झालेले असतात सर. आणि आमच्या ट्रान्सपोर्टर लोकांक खबर ना आमचो ट्रान्सपोर्टर कोण पेमेंट कोण येता खंयसर येता काय खबर ना. कितली दुर्दशा. सो म्हाका वाटतं पयलीं हे गोष्टीसाठी आम्ही सगळ्यांनी एकत्र जाऊन कोण ट्रान्सपोर्टर फायंड आउट करेल. रूल्स रेग्युलेशन फायंड आउट एग्रीमेंट असतलो. विदाउट एग्रीमेंट काय जायना. जी गोष्ट घडटा ती प्रायव्हेट गोष्ट घडना. पब्लीक सेक्टर आसा तर काम जाता तर व्यवस्थित जाता आसतला. बेश्टे बिन पेपराशिवाय जावंक शकना. कोण येता तेची आयडेंटिटी घेयात. बेश्टे कोणा कडेन बोला नाकात. आतां दीस इलेत आमचे एकत्र जावपाचे. आमी आतां व्यवस्थित कायद्यान लढया जसा आणि सगळ्यांनी मेळून करचा पडटला. आणि ह्या संदर्भात तुमची सगळ्यांची मदत जाय आसतली. प्लीज आम्ही काय झालं त्याच्यावर विचारूया पण ह्याच्या पुढे आम्ही सदाच एकत्र राहूया आणि काय ते बरं करून घेऊया. आणि तुमचं सदाच आमचं तुमचं हे असतं काही यथाशक्ती जी मदत आहे तीच आम्ही करून तयार असो. धन्यवाद. जाता एप्रिल 12 तारखेर जेन्ना नवीन आमदार निवडून आयल्लो 2017 विधानसभेच्या निवडणुकीत तेन्ना मोपा एअरपोर्टाचेर एक स्ट्रायक केल्लो की स्थानिकांक नोकऱ्यो जाय स्थानिकांक रोजगार जाय ह्या हेतून काम बंद उडयल्ले. आणि त्या आंदोलनाक सगळ्या पेडणेकारांनी सपोर्ट केल्लो. पूण 2 दिसां उपरांत 14 एप्रिल 2017 ह्याच आमदाराचेर थंय वचून नाल फोडलो आनी काम सुरवात जालें. आनी सगळ्यांनी आमी गृहीत धरले की सगळ्यांक आमकां नोकऱ्यो मेळटल्यो रोजगार मेळटलो. पूण 2017 आयज आमी 2021 आसा. आयज जायते प्रॉब्लेम क्रिएट जायत आसा. आयज हे ट्रक ओनर हे आमचे गांवचे आमचे पेडण्याचे पेडणेकार हे हांगा कित्याक जमले हो प्रश्नचिन्ह आसा. जेन्ना 2017 तेणें सांगलेलें की आमचे सगळे प्राधान्य पेडणेकारांक मेळटले जाल्यार आयज ही परिस्थिती कित्या खातीर. आयज मोपा एअरपोर्टाचेर कमिशन बेसिसाचेर सगळे धंदे चलतात.
आयज ह्या ओनरांचे ह्या भावांचे मागणे कितें आसा की आमकां मार्केट व्हॅल्यू प्रमाणे आमकां ती ट्रीप वायज आमकां पयशे मेळचे पर टन तेंचे कितें मागणे आसा ते पर टन पर किलोमिटर अशे तेंचे मागणे आसा जेणे करून तेंचे डिझल सुट्टले ट्रकाचे ड्रायव्हर आसा ते सुट्टले आनी तांकांय कितें तरी उरतले म्हणून कारण 150 ट्रक ह्या ट्रक असोसिएशनाक रजिस्टर केल्ले आसा एकंदरीत आमी विचार केलो जाल्यार 150 ट्रका फाटल्यान 150 ड्रायव्हर जाले तेंच्यो फॅमिली जाल्यो ओनरांच्यो फॅमिली जाल्यो एकंदरीत 1000 लोकांचो उदरनिर्वाह ह्या ट्रक वेवसायाचेर चलता आयज आमच्या ह्या स्थानिकांक हांगा ट्रक न लायता आयज कॉन्ट्रॅक्ट काडून तुमी महाराष्ट्रान दितात आनी खंय दितात मोपा एअरपोर्ट खंय चलता मोपा एअरपोर्ट खंय डेव्हलप जाता पेडण्यान आनी आमकां ह्या पेडणेकारांक डावलून भायल्या लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दितात आमचे ट्रक ओनर आसात आमचे असोसिएशनां इतकी स्ट्रॉंग आसा की ते स्वता थंयसर भागीदारीक आमी करूं शकतात ते काम पूण हो विचार कित्याक करिनात हो विचार तेंच्यांनी पेडण्याचो MLA उपमुख्यमंत्र्यांच्या कडेन मांडलो 2 फावटी आमी पेपरार बातमी वाचली निवेदन सुद्धा त्या कंपनीक दिले तरी असून आयज कांयच तेंची हालचाल ना वयल्यान जशें आमच्या मिलिंद सरान सांगले की अशें एक धमकीची भाशा तांकां आयकपाक मेळ्ळी की तुमच्यान जाता तें करा म्हणून म्हणजे पेडणेकार ग्रहीत धरू नाका आयज मेरेनचो विशय जाला पेडणेकारांक ग्रहीत धरपाचे आयज पेडणेकारांक ग्रहीत धरपाचें ना आसा आयज जो कितें जातलो निर्णय हे ट्रक ओनरा फाटल्यान जो ते कितें निर्णय घेतले ताका म्हाजो पूर्ण पाठिंबा आसतलो खंयच्याय स्तराचेर वयतले ते हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसतलो लिगल जावं आनी कितें जावं हे हांव तांकां सांगता की हांव तुमच्या बरोबर आसतलो आनी हेवूय सांगता तांकां की हे आंदोलन हे जर तेंचे प्रश्न सॉल्व जावंक ना जाल्यार लिगल कितें कायद्याचे बाब आसा ते हांव तेंची पळयतलो हे हांव तांकां सांगून दिता कमिशन हांव ताका सांगूंक सोदता हे तूं पळय चलयला पळय फकत लोकांच्या तूं गरिबाच्या पोटार आड येताय आयज तुवें इतली प्रॉपर्टी मोपाक घेतली तांकां सांगलें थंयसर कामाक लायता म्हणून कामाक लावंक नाय तुवें प्लस तांकां सांगलें ट्रक तुमचे लायता म्हणून आयज ट्रक तेंच्यान आसतना तुवें महाराष्ट्रा कर्नाटकासून ट्रक हाडले आयज ट्रक भायले हाडून तुवें आमच्या पेडणेकारांचे तुवें आमच्या जे पळय तुका कमिशन मेळटा पेडणेकारांक 700 जाल्यार 800 रुपया तुका कमिशन मेळटा हें खंय तरी बंद जावंक जाय आनी तांकां सगल्यांक म्हाजो पाठिंबो आसतलो MGचो आनी हे म्हाका दिसता बाबू कडेन सॉल्व जावपाचें ना प्रॉब्लम हेतून CMान म्हाका दिसता हें घालूंक जाय हितून मदें पडोवन हेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय आनी बाबू कडेन म्हाका दिसता हेच्या फुडें आनी कांय चलचें ना ताका थिंगासरलो देंवोवपाचो म्हाका हें दिसता त्या पोस्टांसून ताका काडपाचो आनी ताका घरा बसोवपाची खूब गरज आहा हेच्या फुडें आनी म्हाजो पाठिंबो हे सगळ्या भावांक म्हाजो पाठिंबो आसतलो